केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवालच्या हजेरीन मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि मुख्यमंत्र्यांनी सोलार हायब्रीड बोटीचे दबाजान उक्तावण केले। फेरी कशी चलता काय म्हणून प्रुडंट ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक गेले, मात फेरी बंद। एक महिनो जालो ती फेरी अजून पर्यंत दिश्टी पडना। कोणी लोकांनी पळोवकूय नासतली ती, हांवें तर अजून पळोवकूच ना ती। सोलर फेरी आसा तरी खंय? चोडणकारां आणि रिबंदरकारांक ह्यो प्रश्न पडला। 4 कोटीचो धवो हत्ती म्हणून लोकांची त्या वेळार प्रतिक्रिया आशिल्ली। चौकशी केली त्यांना कळले 60 पॅसेंजरांची फेरी चलोवपाक टेक्निकल स्टाफूच ना। तशीच महत्वाची गजाल म्हटल्यार फेरयेन चढपाक रॅम्पूय ना। लोकांकूय त्या फेरयेविशयी उमळशीक ना अशी परिस्थिती दिसून आयली। पावसाळी अधिवेशनात फातोर्ड्याचो आमदार विजय सरदेसायन सोलार बोटीचो इशू काडटाना प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो खासा उल्लेख केलो। पळयात। सोलर फेरी हाडली 3 कोटी 97 लॅक्स म्हणजे ऑलमोस्ट 4 कोटी रुपया। नॉर्मल डिझल फेरी पडटा 90 लाखांक। आता व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ दिस सोलर फेरी? इट इज नायस टू हियर दिस सोलर फेरी बट हॅज इट बिकम अ वायट एलिफंट? म्हाका आता प्रुडंटान एक मार्चान रिपोर्ट केल्लो, प्रुडंट मिडियान तांणी कितें म्हणलें की देर इज नो ट्रेन टेक्निकल स्टाफ टू ऑपरेट द फेरी, देर इज नो रॅम्प फॉर पीपल टू सेफली बोर्ड अँड डिबोर्ड। 20 to 30 रुपीज कॉस्ट इज डेटरंट फॉर पब्लिक। 2 मिनटां। आनी डिमांड वॉज नेवर फॉर पॅसेंजर्स। डिमांड कोणाचो आसता? 2 नाल्यार 4 व्हिलरांचो आसता। सो ताजे खातीर दीस फेरी कॅनॉट केटर टू देम। सो हो प्रॉब्लेम जाला स्पीकर सर। टेक्निकल स्टाफाचो उणाव म्हणून मुख्यमंत्र्याचे रजावण। सोलार फेरीबोट घेतल्या ते अजून चलोवंक शकूंक ना, वेगवेगळे टेक्निकल पर्सन्स तेजेर ना म्हणून उरल्या। फेरीबोट तेंच्यांनी वयता एक न्ही विजयान उलयता आसतना एक ते एप्रेंटिसशिपचो विशय काडलो, बट हांगा सुद्दां ह्या सुद्दां डिपार्टमेंटान आमी सेलार केल्ले जितके भुरगे आशिल्ले पळय न्ही बेकार, तितक्या सगळ्या जाणांक एप्रेंटिसशीप म्हणून घेतल्या आनी दे आर वर्कींग नाव एज अ एप्रेंटिसशीप इन अवर डिपार्टमेंट। ह्या डिपार्टमेंटात काम करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।